गांधी जयंतीक प्रधानमंत्री मोदीच्या स्वच्छ भारत अभियानाक वर्स जाता। स्वच्छ भारताच्या नावान प्रधानमंत्री धरून मंत्री, खासदार, आमदार, बॉलिवूड आणि कॉर्पोरेटरांनी सान्नी हातान घेऊन पब्लिसिटी घेतली। गोयातही कितलेशेच जाण नव्यो करकरीत सान्नी घेऊन फोटो काडटाले। अभियानाक वर्स जाले। पब्लिसिटी स्टंट तेच नेटान चल्ल्यात, मात गोयची शारा वर्सा उपरांतय आसतशी। पळयात ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। वर्सा फाटी प्रधानमंत्री मोदीन मारिल्लो हो उलो। वर्ष 2019 म्हळ्यार मोदीचो स्वच्छ भारत, जाल्यार डिसेंबर 2015 म्हळ्यार नितळ गोंयचे गोंय सरकाराचे टार्गेट। गोंयांतूय नितळ गोंय मोहिमेची आदले मुख्यमंत्र्यान घोषणा केल्ली। कितलेशेच राजकीय फुडारी हातान नव्यो करकरीत सान्नी घेवन फोटो काडटाले। हे एका वर्सा फाटले चित्र। आता वर्सा उपरांत पळोवया स्वच्छ भारत नितळ गोंयचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। लोकांनी कोयर करपाचो, नितळ करपाचो बाबड्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी सरकारान फतवे काढले की तांणी कामाक लागपाचे। सगळे कडेन हीच परिस्थिती। पणजेच्या कोयराक कोणाकडेनच उपाय ना। वास्को तीच परिस्थिती। रस्त्या कुशीकूच कोयराच्यो राशी। मडगांवां स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे 12 बेरेस्तार जाल्यात। मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातूय परिस्थिती वेगळी ना। लोक कोयराक विटल्यात। माझ्या घराकडे मी थंय वयर रावते, थंय दोशीसून गार्बेज रात दीस उडयत असतात। 2 फावटी तरी माझ्या झिलान ताका केले, तरी जावन ते हाडून उडयतात। आमच्यान ते रवानाच घाणीचे घुट्टांनी आणि कोण त्याची खबरच करिनात। ही पंचायत सुद्धा याची दखल घेना, कांयच करिनात। ते रवानाच ते घाणीन इतकी थंय दुर्गंधी मारता। आणि मी ते रोवते, म्हाका आतां खूब वर्सां जाली थंय इतके थंय रवाना इतके हेका चल्ला आसा थंय। मातसा बघचा गव्हर्मेंटान। 2 ऑक्टोबराक सरकारी कचेऱ्यांनी स्टाफ सानी आणि पेपर घेऊन भोंवता तितलोच। उरिल्ल्या 364 दीस कोयराक रान मेकळे। घरां, कचेऱ्यो आणि भौशीक सुवातींनी तीच परिस्थिती। एकठांय केल्ल्या कोयराच्या राशीचो विलो लावंक प्रकल्प जाग्यार पडनात। प्लास्टीक, वैजकी आणि उद्देगीक कोयराच्या विल्याची वेवस्था ना। डिसेंबर 2015 म्हळ्यार गोंय नितळ जातले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोयचो ट्युरिस्ट सीझन सुरू जालो, मात सरकार ट्युरिस्टांक येवकार दिवंक विसरलो। ट्युरिस्टांक घेवन सीझनातले पयले चार्टर विमान दाबोळेंत देंवले, मात तांकां येवकार दिवंक पर्यटन खात्याचो एकलोय पावलो ना। गोयच्या पर्यटन सीझनाची सुरवात अतिथी देवो भव नासतना जाल्या। युक्रेनच्यान 33 ट्युरिस्टांक घेवन पयली चार्टर फ्लायट शुक्रारा फातोडेर विमानतळार देंवली। तांकां ट्रॅव्हल एजंटाच्या स्टाफान येवकार दिलो। नवो टुरिस्ट सीझन आज सावन सुरू जालो। सीझनाच्या पहिल्या चार्टरातले टुरिस्ट सरकारी येवकार नासतनाच गोंयांत सरले। युक्रेनांतल्यान 33 टुरिस्ट आयल्यात। The first flight has arrived, that is Fly Dubai, which has arrived from Ukraine. Okay, which is like I feel is the most selling as of now for this season till date. And we are having around 30 guests which are arriving on this flight, and we are also having a fam tour which is coming to Goa. Agents from Ukraine who will be coming and visiting Goa hotels. पहिली चार्टर फ्लायट नेमकी केन्ना येतली ताचेर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आणि पर्यटन खात्यामंदी खंय कोफुसांव आशिल्ले। तेच बोवाळांत नौदळान काल सावन विमानतळाच्या रनवेच्या शोल्डराचे काम हातात घेतला। रातची 10 ते सकाळी 4 मेरेन विमानतळ विमानांक बंद। एअरपोर्ट ऑथॉरिटी नेव्हीच्या नावान बोवाळ मारता। गोयच्या टुरिस्ट सीझनाची सध्या अशी सुरवात जाल्या। प्रुडंट खातीर दिशांत परब। अंदू गिमांत गोंयांत उदकाक हाल आणि कालोराच्या उकडमाराची लक्षणां दिसतात। फक्त 94 इंच पावस पडला। सरासरी पावस 120 इंचा मेरेन पडटालो। अंदू पावसाची 20% तूट। फाटल्या 6 वर्सांत इतलो कमी पावस केन्नाच पडिल्लो ना। ताचे फाटले आंकडे पणजे वेधशाळे कडेन ना। 70तल्या हणजुणे धरण अंदू भरलेंच ना। 670 हेक्टर उदक कमी। फुडले फक्त 6 म्हयने पुरो। आतांच उपाय केले ना जाल्यार एप्रिल मायात उत्तरेत उदकाचे लोकांक हाल जावपाची शक्यता न्हयकारूं नज। पळयात रिपोर्ट। 30 सप्टेंबर मेरेन मान्सूनाचो पावस मेजतात। सध्या पडटा तो परतीचो पावस। अंदू जून ते सप्टेंबर मेरेन गोंयांत फक्त 94 इंच पावस पडला।
पावसाची तूट 20%. गोंयान सरासरी 120 इंचा मऱ्यान पावस पडटा. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयान इतलो उणो पावस केन्नाच पडिल्लो ना. We received an actual rainfall of 2,388 millimeter against a normal of 2,971 millimeter. That actual rainfall is about 20% lesser than the normal rainfall. When the actual rainfall is lying between plus 19 to minus 19% of normal rainfall. अंदू गोंयान सापच उणो पावस पडला. ताका लागून गोंयभरच्या धरणांनी उदक वर्सा भशेन ना. साळावले, म्हैसाळ, चापोली सारकेली धरणां वर्सा परस 20-25 दीस उसरा भरल्यात. 70तले हणजुणे धरण तर भरलेच ना. थंय आसा ते उदक फक्त 6 म्हयन्यांक पुरो. उत्तरेतले बार्देश, दिवचल, सत्तरी, पेडणे तालुक्यान हणजुणे, आमठाण्या सावन उदक वता. मार्च मेरेन कशे तरी दीस काडचे पडटले. उपरांत गिमान हाल. गेल्या वर्सा ह्या दिसा जवळ डॅम फूल जाल्लो आसलो आनी तेच्या पयलीं 2013 फूल आसलो ह्या दिसा. आतांचे जे आमचे कडेन उदक आसा तें आमकां जवळ 6 म्हयने पावूंक शकता. म्हाज्या हेजेर पूण आतां 9 वर्सां हांव पळयता गेट आमी एवरी इयर गेट्स ओपन करून आमकां उदक पावसाचें उदक एक्सेस जें आसा तें रिलीज करचें पडटलें. पूण ह्या वर्सा रिलीज करचें पडूंक. मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण सरकारान आतां सावनच उदका पुरवणेक कातर लावंक सुरवात केल्या. एके वटेन मर्यादीत उदका पुरवण, दुसरे वटेन आतां सावनच ऑक्टोबर हिटान कालोर सुरू केला. पावसान नेगेटिव्ह रिकॉर्ड केला, कालोर पॉझिटिव्ह रिकॉर्ड करतलो. गोंयकारांक हे गिमान दीस रात उकडमार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.